दोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेक तावन कांय मनीस येवन भावा भयणींक अशें शिकूंक लागले. मोइजेसान स्थापलेले चाली प्रमाणे तुमी सुमोत कोरिनात जाल्यार तुमी थारोन सोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलू आनी बार्नबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. पावलून आनी बार्नबासान आनी पवित्र सभेंतल्या थोड्या जाणांनी जेरुसल्याक वचून त्या तोंट्या विशीं दोर्मदूतान आनी जाणट्या कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटूच पवित्र सभेन तांकां पाठयले आनी फेनिस्यांतल्यान आनी सामारांतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी बाड तांकवंक मारली ते सांगीत केलें. आनी ही खबर आयकून सगळ्या भाव भयणी व्हड खुशालकाय घेतली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना तांकां पवित्र सभेन दोर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नबासान आपणाक देवान केल्लें तितल्यांचेही खबर तांकां सांगली. पूण फारिसेवाच्या पंगडांतल्यान कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांची सुनोत करूंक जाय आनी तांकां मोइजेसाची समूट सांबाळूंक लावंक जाय. ह्या विशीं भासाभास करूंक दोर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या, तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुनसुबीचो सदरो, दाविदाच्या घराण्याचो सदरो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू म्हणटा, म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पराक जोय. जोआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजें सोवें फळां दिता, तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोळ जाल्यात. म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचे सोवें रावतां. फांटो दाखवेलेक लागून रावल्या शिवाय तांच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनीय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी ज्याचें सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजें सोवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सोवें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सोवें रावतीत जाल्यार
तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी शुभां फळां दिवची आनी म्हजीशी तुमी जावची. हें म्हज्या बापाचें महिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ हांव दाखवेल आनी तुमी फाटें. पवित्र सभा आनी क्लब हांचे मदें भोव व्हड अंतर आसा. क्लबाचे वांगडी वर्साक एक पावटी कार्यक्रमांक जमातीक वो स्थापनारीची शिकोवण आनी उगडास करूंक एकठांय जातात. पवित्र सभा एक जीव समुदाय जिच्या वांगड्याच्या जिवितांतल्यान, चालींतल्यान, उतरांतल्यान, कोन्यांतल्यान, संपूर्ण जिवितांतल्यान मिसळ जावन सगळ्या सुवातांचेर दोनी तांचे वरवीं जीव आसा म्हूण साक्षी दितात. सांत पावलूच्या उतरांनी हांव न्हय बगर क्रिस्त म्हजे वरवीं जियेता. क्रिस्त जियेता. आमी सगळीं मेळून ह्या जेजूची गुड्डार्थ कूड घडोवन हाडटा. आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं देवाची भुरगीं जावन देव जिवितांत भितर रिगून रावन क्रिस्ता सवें एक जाल्या. जेजू आमचे मस्तक जाल्यार पवित्र सभेंत आमी एकामेकाची भाव भयणी जाता. बाप्तिस्मान फावो जालोले क्रिस्ती जिविताचें उदारपसण जावंक जेजूक चिकटून रावंक गरज. मागणें कुटुंबांत तुज्यांत रिगून बरीं फळां दिवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.